नावा खातीर नोंदणी जाल्ल्या राजकीय पक्षांचेर कारवाय करपाचे संकेत केंद्रीय वेंचणूक आयोगान दिल्यात। हाका लागून गोंयांतल्या 10 नोंदणीकृत पक्षांचेर कारवाय जावपाची शक्यताय आसा। जे पक्ष वेंचणुकेंत वांटो घेनात तशेंच खर्चाचो तपशील सादर करिनात तांचेर कारवाय करपाचे संकेत केंद्रीय वेंचणूक आयोगान दिल्यात। गोंयांत 10 नोंदणीकृत आनी मान्यताय नाशिल्ले राजकीय पक्ष आसात। ह्या सगळ्यांनी नोंदणी रद्द जावपाची शक्यताय आसा। गोंय राष्ट्रवादी पक्ष, गोवा विकास पक्ष, युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सत्तर युवा मोर्चा, गोवा प्रजा पार्टी, गोवा स्वराज पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच, नीज गोंयकार रेव्होल्यूशन फ्रंट, युनायटेड गोवन्स पार्टी, गोंयकारांचो आसरो ह्या पक्षांची नोंदणी आसा। गोंय फुटबॉल संघटनेन उरिल्ले अनुदान बेगीनूच दितले, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिले। कोरोना महामारी आनी हेर कारणांक लागून गोंय फुटबॉल संघटनेक हे अनुदान मेळ्ळें ना, पूण आतां परिस्थिती सामान्य जाल्ल्यान जाता तितल्या बेगीन GFAक अनुदान मेळटलें अशें तांचें म्हणणें। बऱ्यांतले बरे खेळगडे तयार करतले जाल्यार फुटबॉल खेळाक मुळाव्या पावड्यार प्रोत्साहन दिवचें पडटलें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। मुसा अलीचे यादेक आयोजीत केल्ले तिसरे अखिल गोंय फुटबॉल सर्तीत बक्षीस भेटोवन सुवाळ्याक मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। कांदोळी स्पोर्ट्स क्लबान ही सर्त जिखली। फायनलींत तांणी मार्णा शिवोलेच्या सेंट अँथनी क्लबाक 2-1 गोल फरान हरयले। आदले वीज मंत्री आनी विद्यमान पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हे मुखेल आरोपी आशिल्ल्या 5.5 कोटी रुपयांच्या वीज बिल घोटाळो प्रकरणाची सुनावणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विन्सेंट डिसिल्वा हांणी 21 जून मेरेन तहकूब केल्या। ह्या घोटाळ्यांत हात आशिल्ले एके कंपनीच्या अधिकाऱ्यान आपणा वयलो खटलो रद्द करचो हे खातीर अर्ज केला। ह्या अर्जाचेर जून म्हयन्यांत युक्तिवाद जातलो। ह्या खटल्यांतल्यान आपणाक वळगावचो हे खातीर माविन गुदिनो हांणी अर्ज केला। काँग्रेस सरकारांत वीज मंत्री आसतना गुदिनो हांणी गोंयांत कारखाने येवचे हे खातीर तांकां कांय प्रमाणांत लायटीची बिलां माफ केल्ली। ही येवजण सोंपले उपरांत वीज खात्याच्या कांय कर्मचाऱ्यांक हातांत धरून वीज बिलां माफ करून सरकाराचे सुमार 5.5 कोटी रुपयांचे लुकसाण केल्ल्याचो आरोप ह्या प्रकरणाचो तपास करपी क्रायम ब्रांचीन केल्लो। भारतीय जनता पक्षान राज्यसभे खातीर 16 उमेदवारांची घोशणा केल्या। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हांकां कर्नाटकांतल्या जाल्यार वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांकां महाराष्ट्रांतल्यान उमेदवारी दिल्या। पक्षान आयतारा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार आनी हरियाणा राज्यांतल्यान 16 उमेदवारांची घोशणा केली। हातूंत 5 बायलां उमेदवारांचो आस्पाव आसा। भाजपाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीची मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत पक्षान राज्यसभेच्या वेंचणुकी खातीर उमेदवारांची घोशणा केली। गोंयच्या दरेक क्षेत्रांत कन्नड लोकांचो वावर आसा। फाटलीं जायतीं वर्सां हे लोक गोंयांत राबितो करून आसात। देखून ह्या लोकांक आतां गोंयकार म्हणपाक जाता अशें भाजपाचो वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान म्हटलां। कन्नड महासंघान आयोजीत केल्ले एके कार्यावळींत दाजी उलयतालो।
म्हापसा न्हंये वयलो नवो सामंतर तार पूल आतां लागीं लागीं जायत आयला. येता त्या घटक राज्य दिसा म्हणल्यार 30 मेक सांजवेळा 6 वरांचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाचे हस्तुकीं ह्या पुलाचें लोकार्पण. पूल उक्तो जाता आशिल्ल्यान पावसान ह्या वाठारांत निर्माण जावपी समस्या पयस जातल्यो. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक आमदार जोशुआ डिसोजा, आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, पालिका मंडळ, GSRDCचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. 10.5 कोटी रुपया मोडून उबारिल्ल्या ह्या तार पुलाचें बांदकाम डिसेंबरांत हातांत घेतिल्लो. हो पूल 6 ते 8 म्हयन्यां भितर पुराय करपाची जापसालदारकी कंत्राटदाराचेर घाल्ली. गोंय मुळाव्या साधन सुविधा महामंडळाच्या वतीन घटक राज्य दिसा तार पुलाचें लोकार्पण. सध्या ह्या पुला वयलें डांबरीकरण पूर्ण जालां. हें काम जाता तितल्या बेगीन पूर्ण करतले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष येतात त्यो सगळ्यो वेंचणुको लढयतलो. पंचायत वेंचणूक तशेंच लोकसभा वेंचणुकेंतूय हो पक्ष सक्रीय आसतलो अशें राष्ट्रवादीचे गोंय निरीक्षक क्रायड कॉस्टा हांणी सांगलें. शेनवारा राष्ट्रवादीच्या कार्यालयान पक्षाची राज्य समिती स्थापन केली. तातूंत गोंयांतल्या सगळ्या वाठारांतले फुडारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष जोसेफ फिलीप, ॲडव्होकेट अविनाश भोसले आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. जुनाच्या 5 तारखेर जावपी पर्यावरण दीस सगळ्यांनी पाळचो. ह्या दिसा नितळसाणीच्या कार्यावळीचे उपक्रम राबोवचे तशेंच झाडां रोवच्यो कार्यावळीचें आयोजन करचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. जाल्यार 21 जुनाक 8वो योगा दीस जातलो. ह्या वर्सा योगा फॉर ह्युमॅनिटी ह्या संकल्पनेचेर हो दीस पाळटले अशी म्हायती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. 89 ह्या मन की बात ह्या कार्यावळींत ते उलयताले. गरज पडल्यार येता त्या अधिवेशनात सरकार धर्मांतर बंदी कायदो करतले. म्हापसा हांगा डॉमिनिक डिसोजाचे अटके उपरांत मुख्यमंत्र्यान हें विधान केलां. डॉमिनिक डिसोजा हाचे आड खुबश्यो कागाळी आयिल्ल्यो, हाका लागून ताका अटक जाली. डॉमिनिक डिसोजा जामिनाचेर सुटला तरी ताची खोलायेन चवकशी करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. संभाजीराजे हाका राज्यसभेच्या वेंचणुकेंत भाजपा पक्ष तेंको दितलो काय नाहाचो निर्णय भाजपाची पक्षश्रेष्ठी घेतले अशें विधान महाराष्ट्राचो विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीस हांणी केलां. शाहू महाराज आपणाक मेळपाक आयिल्लो तेन्ना तांणी ते राज्यसभेच्या वेंचणुकेंत अपक्ष उमेदवार म्हूण उबे रावतले अशें आपणाक सांगलां अशें देवेंद्र फडणवीसान म्हणलां. जाल्यार कांय जाणांनी संभाजी राजेक कितें तरी आडवें तिडवें सांगून ताची दिशाभूल केला अशें ताणें म्हणलें.
विधवांक मान मेळचो हे खातीर सरकाराच्या मरणा उपरांत विधवांक घरकाराच्या मरणा उपरांत विधवांक हेडावचे न्हय हे खातीर गैरप्रथा बंद करची असो विधवा प्रथे आड क्रांतिकारक थाराव कोरगांवच्या ग्रामसभेत मंजूर केलो. ते भायर धारगळ ग्रामसभेत लेगीत अशे तरेचो थाराव मंजूर केला. कोल्हापुरांतल्यान हेरवाड गांवांतले पंचायतीन विधवा प्रथे आड थाराव मंजूर केले उपरांत हो विशय पुराय देशांत चर्चेत आयिल्लो. ताचो एक वांटो म्हूण कोरगांव ग्रामसभेत आदली सरपंच तशेंच सद्याची पंच स्वाती गवंडी हांणी हो थाराव मांडलो जाल्यार विनिता मांद्रेकारान ताका अनुमोद दिले. अंदू वर्साचो काजू पिकाचो सीझन निमणो एकदांच सोंपलो. काजू सिझना वांगडाच दिवचल म्हालांत वेगवेगळ्या वाठारांत सोरो काडपाचो वेवसाय लेगीत बंद जालो. फाटल्या सुमार 3 म्हयन्यांत पेडबी सोऱ्याच्या बाटयांचो उजो आतां पालवला. ते कडेन हवामान तातूंत आदीं मदीं आडवेळा पावसाक तडाखो दिल्ल्यान सोरो गाळपाचेर कांय प्रमाणांत परिणाम जालो. तरी फाटल्या वर्सा तुळेन अंदू काजू फेणीच्या उत्पादनांत समानधारक मेळ्ळा अशें सोरो काडपी वेवसायिकांचें म्हणणें आसा. काजू पीक हो दिवचल म्हालांतल्या भोवतेक वाठारांतलो एक मुखेल वेवसाय. सरवण, मये, कारापूर, नार्वे, दुमासे, कुडचिरे, उसप आनी हेर वाठारांत काजूच्या मुट्ट्यां पासून हुर्राक फेणी हो सोरो काडटात. कांय उत्पादक वेवसायीक थळाव्या बागायतल्यान मेळपी मुट्ट्या वांगडाच महाराष्ट्रांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान मुट्ट्यांची गोंयांत पर्यटना खातीर आयिल्ल्या चंदीगड महाराष्ट्रांतल्या 11 तरणाट्यांच्या पंगडाक सवाय भितर खानावळ दाखोवपाच्या निमतान तांकां म्हापशेच्या मसाज पार्लरान व्हरून बरेंच बडयलें. तांच्या आंगावयल्यो भांगराच्यो वस्ती आनी रोख रक्कम मेळून 1.80 लाखांचो म्हाल वजफार आयलो. तेच वरी ताचे बायलां वांगडा विवस्त्र अवस्थेंतले व्हिडिओ चित्रीकरण करून धमकी दिली. ह्या प्रकरणांत म्हापशे पुलिसांनी कांय वरां भितर 3 दुबावितांक अटक केली. हे अपहरण आनी लुटमारीचे प्रकरण 3 वरां चलिल्लें. अटक केल्ल्या दुबावितां मदीं सचिन राजकुमार भारद्वाज, आशिश जगीर सिंग आनी मुबारक अली मौला हांचो आस्पाव आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक मंगळारा 24 मेक दनपारां 12:30 वरांच्या सुमाराक श्रीदेव बोडगेश्वर देवळा लागसार घडली. बांबोळेच्या गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या चल्यांच्या हॉस्टेलांत 700 रुपयाचो 7 ग्राम गांजो सांपडलो. वॉर्डन डॉक्टर डिलिओ डिमेलो हांका कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी केल्या. ह्या प्रकरणांत गोमेकोच्या डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर हांणी 48 वरां भितर स्पश्टीकरण मागला. हे घडणुकेची म्हायती बॉयज हॉस्टेलांत काम करपी सुरक्षा रक्षकान दिल्या. ते प्रमाण 25 मे दिसा फांतोडेर 4 वरांचेर MBBSच्या दुसऱ्या वर्गांत शिकपी 4 विद्यार्थी सोरो पिवन एके चलये विद्यार्थ्या वांगडा बॉयज हॉस्टेलांत भितर सरपाक लागले. त्या वेळार ड्युटी करपाक आशिल्ल्या सुरक्षा रक्षकान हरकत घेवन तांकां भितर सरपाक दिवंक ना. अशें आसतना विद्यार्थ्यांनी ताका हॉस्टेलांतल्या 27 क्रमांकाच्या रुमांत व्हेली. सुरक्षा रक्षकान गोमेकोच्या आउटपोस्टार आशिल्ल्या पुलिसांक कळयले. ते उपरांत पुलिसांनी कुडींत वचून तपासणी केली. कुर्टी फोंड्यान नालो उसपोवपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. ह्या कामाच्या उक्तावणा वेळार नगराध्यक्ष रितेश नायक आनी कुर्टी पंच सदस्य हजर आशिल्ले. 3 टप्प्यांत ह्या नाल्याच्या नितळसाणीचें काम करतले अशें नगराध्यक्ष रितेश नायकान सांगले. पावस लागीं पावला देखून पावसा पयलीं ह्या नाल्याच्या नितळसाणीचें काम करपाचेर भर आसतलो अशें रितेशान सांगलें.
गोवा आनी दमणाचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हाची कार्डिनल पदार नेमणूक केल्ल्याची घोशणा पोप फ्रांसीस हांणी केल्या. गोंयचे चर्चींतल्यान कार्डिनल हो भोवमान मेळोवपी ते पयलेच गोंयकार जावन आसात. पोप फ्रांसीस हांणी आयतारा ह्या विशीं घोशणा केली. 21 नवे कार्डिनल नेमले. 27 ऑगस्टाक तांकां पदभार दितले. ह्या 21 कार्डिनलां मदीं हैदराबादचे आर्चबिशप एंथनी पुला हांचोय आस्पाव आसा. ह्या आदीं मूळ गोंयकार आशिल्ल्या आर्चबिशपांक कार्डिनल पद मेळिल्लें आसलें तरी ते दुसऱ्या डायोसिजना कडेन संबंदीत आशिल्ले. हवामान खात्यान लायिल्लो अदमास चुकीचो थारायत सुमार 3 दीस पयलींच केरळांत पावसाची सुरवात जाल्या. केरळांत वर्सुकी 1 जूनाक पावसाळो सुरू जाता, मात ह्या वर्सा 3 दीस पयलींच पावसान केरळांत हळसळी लायल्या. फुडल्या 3 ते 4 दिसां भितर गोंयांत मॉन्सून पावतलो. तशेंच फुडल्या 4 दिसांनी गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगडा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा, असो अदमास गोंय हवामान खात्याचो शास्त्रज्ञ राहुल एम हांणी उक्तायला. कळंगूट वेटरन्सान बार्देस वेटरन्साक 3-0 गोलान हारोवन अखिल गोंय इंटर विलेज टायगर कप फुटबॉल सर्त जिखली. युनायटेड स्पोर्ट्स अकादमीन आयोजीत केल्ले हे सर्तीची फायनल डॉ. गुस्ताव मोंतेरो खेळा मैदानाचेर जाली. दोनूय पंगडांनी मॅचीचे सुरवाती पासून सावध खेळ खेळ्ळो. दुसऱ्या सत्रांत 30व्या मिनटान बिबियानो फर्नांडिसान गोल मारून कळंगूट वेटरन्साक 1-0 गोल आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत 10 मिनटांच्या कळावान ऑल्विन फर्नांडिसान गोल करीत कळंगूट वेटरन्साचे आघाडीत 2-0 गोलान भर घातली. उपरांत 48व्या मिनटाक आनीक एक गोल करीत कळंगूट वेटरन्साक आपली जैत निश्चित केली. नव्या CSR उपक्रमा खाला बांदिल्ल्या संडासांत फास्ट फूड चलता. संडासाचे फास्ट फूडांत रुपांतर केले तरी कोणे, असो प्रश्न सद्याक उप्रासला. पश्चिम बायपास रस्त्याचेर बांदिल्ल्या संडासाचे सुवातेन हे रेस्टॉरंट उबारला. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार ह्या रेस्टॉरंटाच्या धनिया कडेन अन्न आनी वखदां प्रशासनाचो परवानो आसा. संडासाचो शेडीन रेस्टॉरंट उबारिल्ल्यान कितल्याशाच लोकांनी अजाप उक्तायले. तशेंच संबंदिताचेर खर कारवाय करपाची मागणी कांय लोकांनी केल्या. मडगांव IDC वाठारांत कोयराच्यो राशी सांचून रावल्यात. हो कोयर घरांतलो वा बांदकाम साहित्य न्ही, खंयच्या तरी सलून वाल्यान कातरिल्ले केस हांगसर हाडून उडयल्यात. हातूंत केस, टिश्यू पेपर्स, प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो आनी हेर वस्तूंचो आस्पाव आसा. सांजुजे वाठारांतल्या लोकांनी केल्ले पळोवणे उपरांत हो कोयर वार्काच्या एका सलूनांतलो आशिल्ल्याचे दिसून आयले. उपरांत थळाव्या लोकांनी वार्का पंचायतीन कागाळ केली. सलूनाचो परवानो रद्द करचो न्ही, पूण ताका 20,000 रुपयांचो दंड दिवपाची मागणी लोकांनी केल्या.
बायो बॅलन्स फार्म करून चणक विकप हे पयले भारतान विकप जाता. चणक बारीक मोठे हे पळोवन दरान विकतात. केरी साखळी बायो फिश फार्म आसा. हे एक इंडोर स्टेडियम फार्म. ह्या फार्माक बायो बॅलन्स फार्म म्हणटात आनी हे बायो फार्म नितळ दवरून ह्या चणक नुस्त्याक वाडोवपाचो यत्न आसा. 1.5-2 किलो चणक वाडोवपाक 10 ते 12 म्हयने लागतात. हे अशें करून चणक पणजे कांपालार एक नवो बायो फार्म केला. वर्साच्या 12 म्हयने आतां चणक नुस्तें मेळटलें. नितळसाणीन हें नुस्तें वाडयतात. हें नुस्तें वाडोवपाक फॉर्मेलिन बीन कांय ना अशें जाहीर करमळीन सांगलां. उदका स्रोत खातें मडगांव नालो बांदपाक सोदता. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार आदींच्या नाल्या कुशिकूच ह्या नव्या नाल्याचें बांदकाम चालू आसा. शॅडो कावन्सिलान ह्या बांदकामाक हरकत घेतल्या. खंयचे तरी प्रायवेट पार्टीन फायदो करून दिवपा खातीर ह्या नाल्याचें बांदकाम करतात असो आरोप तांणी केला. हो नालो सर्वे प्लॅनाचेर दाखयता. म्हटल्यार ही जमीन सरकाराची हें स्पश्ट जाता. पूण फाल्यां सकाळीं ही जमीन कोणाच्या तरी नांवार जाली जाल्यार अजाप उक्तावचें न्हू अशेंय शॅडो कावन्सील सांगता. वाहन चालकांक लेणीची शिस्त लागची म्हूण महामार्गाचेर डिवायडर घालतात. पूण नुव्याचे माय दोस पोब्रेस इगर्जी कडेन महामार्गार घातिल्ले सगळे प्लास्टीक डिवायडर मोडल्यात. ताका लागून लोक बेशिस्त पद्दतीन गाडयो चलयतात. रस्त्यार धोकोदायक पद्दतीन आशिल्ल्या ह्या डिवायडरांक लागून कितलेशेच अपघात जाल्यात. ह्या अपघाताक लागून लोकांक हात पाय मोडून घेवचे पडल्यात. देखून संबंदीत खात्यान हे डिवायडर जाता तितल्या बेगीन काडून उडोवचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. गोंयांत सध्या गरमेचो हंगाम सुरू आशिल्ल्यान तशेंच शाळेच्या भुरग्यांक गिमाची सुटी आशिल्ल्यान पर्यटकांनी तशेंच गोंयकारांनी सुटी मनोवपाक दर्यादेगेर व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा. चडांत चड पर्यटक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तशेंच केरळ राज्यांतल्यान व्हडा संख्येन येतात. शेनवारा बागा दर्यादेग पर्यटकांनी भरून गेल्ले. कळंगूट, शिकेरी, वागातूर, अंजुना आनी हेर दर्यादेगांचेर पर्यटकांची गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. हाका लागून येरादारीची कोयंडी जावन लोकांची बरीच गैरसोय जाली. गोंयांत सध्या कोरोनाचें प्रमाण वाडत आसा. तरी आसतना पर्यटकांची ही गर्दी कितल्याशेच गोंयकारांचो धंदो आशिल्ल्यान कोरोनाचो भंय लोकांक चेपचो पडटा. केबल घालपा खातीर रस्त्या कुशीक सगळे खणून दवरला. हाका लागून रस्त्यार रातच्या वेळार गाडयो चलोवपाक लेगीत आतां भिरांत दिसता अशें लोक सांगतात. मदीं मदीं व्हड फोंडूय उपसून दवरल्यात. अशा स्थितीन गाडी चलोवप तरी कशी असो प्रश्न लोकांक पडला. रातच्या वेळार एखादो हे फोन दिसले ना जाल्यार अपघात घडपाची शक्यताय आसा. सरकारान बेगोबेग प्रश्न सुटावो करून लोकांक मुक्त करचे अशी मागणी लोक करतात.